पुलिस ते पळयलां आसतलें. म्हाका दिसता हे सगळे लोक क्रिमिनल न्हू पूण शेतकार. तेंची पाळां मुळां शेतानूच गेल्या. एक कन्फ्युजन जालें बारीकशें. तितून हांवें सरपंचाक विचारलें, बाबा नायकावाडो वीथ आय रिप्रेझेंट खंयच्या दिसा करता बियो वाडपाचें काम. तो म्हणलो 3 तारखेक. हांवें ताका आनी एक फोन केलो आनी विचारलें ते केन्ना करता नायकावाडो. 3 तारखेक. म्हाका 2दा तेजे 3 तारीख म्हणून येयलें. हांवें सोशल मिडिया थ्रू नायकावाडे पुरते लोकांक सांगलें 3 तारखेक दिता म्हणून. फुडें 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 तूं एकटो राव. फुडें 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 4 जाण राव. 4 जाण व्हिडिओ 4 जाण राव म्हटल्यार. हय 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 राव राव. ते आमी ज्यो पोतयो दिल्ल्यो तांकां घरा व्हरोन त्यो परतून हाडून दिवन गेल्या. म्हाका दिसता ही दुर्दैवाची खबर. कित्याक हे सगळे लोकल आमचे ते शेतां तेंच्या मुळांतून शेतकार ते आडेचे शेतकार न्हू. आनी हे जावंक कित्याक पावले की आमचो भोवमाने सरपंच कोळंगूटचो तेणी एक कंप्लेन केली आमच्या स्टाफाचेर. पिटर कुतिनो. कित्याक तेणी म्हाका म्हापसा यार्डांतून 100 पोती हाडून दिल्यो म्हणून. हांव पंचायत मेंबर आनी तो पंचायत स्टाफ हे घरगुती म्हणटा हांव मामलो. कित्याक घरा बसोन पंचायतीन बसोन तो सॉर्ट आवट करूं येतालो. तितून खंय तरी हांगा तो पॉलिटिकल वास म्हणटा पळय दे आर टार्गेटींग मी. बेस्ट नोन टू देम कितें रिजन पळय तें. तितून हांव मागता देवी शांतादुर्गे कडेन, सांत हालेशा कडेन आनी आमच्या बाबरेश्वरा कडेन की तांकां एक बरी बुद्धी घालची. इलेक्शनाक चड दीस उरोंक ना. 7 म्हयने उरल्या आनी हे सगळ्या बारीक लोकांक तुमी त्रास करूंक सोदता. तितून शॉन हरशी बरो भुरगो खंय तरी ताका वयरसून कोण तरी प्रेशर करता. म्हाका दिसता तो कितें म्हणटा न्हू दूरदृश्टी मॅन विथ द विजन. ती विजन सद्या मातशी ब्लर जाल्ली आहा. कित्याक हे सगळे सर्वसामान्य मनीस बारीक लोक सगळो हे सगळे शेतकार. ह्या शेतकारांक जर त्रास तुमी करूंक सोदता जाल्यार अवश्य करचे. ते स्वाभिमानी शेतकार. तेंच्यांनी म्हाका एका उतरान सांगलें आनीक पोत्यो पंचायती नाका म्हणून. पॅन्डेमीक जे येयलें ते पॅन्डेमिकान लोकांक भरपूर त्रास जाले. व्हडल्या व्हडल्या मंत्र्यांनी स्टेटमेंटां दिली बंद जावचे, हे जावचे, ते जावचे. ते दिसा 1 तारखेक जुनाच्या भरपूर सामको तो इनॉग्रेशन कसलें तरी केलें. तितून खंय तरी तो उल्लंघन केलो. पॅन्डेमीक खुट्याक लायले. हाज्या वोटरांनी म्हाका फोन केलो आमच्या संतोष किंवा बाबीट की आमी थंय येवपाक भियेता, आमकां घरा हाडून दी. म्हाजें कर्तव्य तें. हांव मेंबर. तेंच्यांनी म्हाका त्या कामाक जिखून हाडला. मेंबराक जर पंचायत अशी करूं शकता कोणाचें आयकोन जाल्यार बारीक मनशाचें कितें. तितून हांव हे गोश्टीचो निशेध करता आनी मागता सरपंचा कडेन आनी तेच्या वयर कोणाचो हात आहा पळय ताका की पुरो बारीक मनशांक त्रास करनाका. हांव एक वॉर्ड मेंबर जाल्ल्या कारणान पोरू हांवें इनिशिएटीव घेतलो पंचायतीक घेवन की शेतकारांक खंय तरी रिवायव करचें. ते सांगतले तुका हांव म्हाजी हें सुती काय ना.
100 शेतकार आहा ते 350 शेतकार आसले ते 350 शेतकार आज एक्टीव आहा कित्याक खंय तरी आमकां लागून रॅम्पंट लँड फिलिंग चल्लेलें आहा. म्हाज्या वाड्याची खबर इगर्जे फुडल्यान तेन्ना तुमी वयता आतां उजये सायडीक खंय तरी एक रेस्टॉरंटाचें काम चालू आहा. म्हाजें ऑब्जेक्शन आसतना व्हडल्या व्हडल्या लोकांनी ताका सपोर्ट केलो पळय. हांव बारीक मनीस सर्वसामान्य मनीस हांव तेंचो लोकांचो सगळ्यांचो तितून म्हाजें कोणी आयकलेंच ना म्हणून थंय एक बिल्डींग आहा थंयसर धाकटुशें एक शेड घाल्लें शेतान वीथ ब्लेसिंग ऑफ दीस ऑल पीपल. इतलें सांगूं सोदता इलेक्शन पयस ना लागीत आहा मातशी बुद्धी देवी शांतादुर्गेन फ्रेंड इलेक्शन बाबरेश्वरान मातशें तकलेन घालचें आनी लोकां खातीर काम करचें. पॉलिटिक्स मागीर करुया टायम येता तेन्ना. देव बरें करूं. मयेकर सांग तू मयेकर म्हणून सांग. आता तू म्हटलं की मॅन विजन आणि तो मनीस जो त्रास करता पण नेमकी कोणाक म्हणटा तू लोकांक कळपाचें आहा तें कळ्ळें. हांव कोणाचें नांव घेवंक सोदना. ते लिडर व्हडले ते खरेंच व्हडले लिडर. आमी बारीक मनीस आमी लोकांचे मनीस. म्हाका विचारपाक जाय की तूं आतां इलेक्शनाक बीन रावपाचो आहा तेच्या अगेन्स्ट उलयता म्हण. ते हांव अगेन्स्ट काय उलयना. हांव तांकां हाय जाली म्हणून म्हाका हाय जाली काळजाक. म्हाजें काळीज रडलें. म्हाजो पिटर कुतिनो भितून आहा स्टाफ म्हाजो तो पंचायतीचो. जर तर तुमी म्हाज्या स्टाफाक त्रास करूं शकता आनी मेंबराक त्रास करूं शकता जाल्यार तुमी पॉलिटिकल गेना खातीर कितें करूं शकता. तें तितलेंच खरें आहा. कंप्लेंट करपाक फाटलें कितें कारण आसा? कंप्लेन करपाक हेतू कितें तो म्हणटा सरपंच म्हणटा आमचो गांवचो शॉन मार्टिन्स कितें तरी आमचें कन्फ्युजन जालें बारीकशें. तेणी 3 तारखेक म्हणलें हांवें 5 तारखेक म्हणलें हांव म्हाज्या लोकांक सांगलें 3 तारखेक येता तुमच्या दाराक. पिटर कुतिनो बरो खडेगात मनीस तो आमच्या पंचायतीन कितल्यांकूय फोन मार ताका तो उबो रावता. तेजो जर हांकां देखर ना जाल्यार कोणाचो आसतलो ते हांव नगो. ते लोकांनी जनतेन चिंतपाची गरज आहा की हे कितें करूं शकता पळय ते म्हणटाले खूब वर्सां पयलीं हिटलरशाही म्हाका दिसता ती खंय तरी हेंच्यान दिसूंक लागली हिटलरशाही. सुरेश बाब म्हाका एक सांग खंय तरी हे तूं मोफत तांकां खंय तरी तांकां जो म्हणटा जो मेन विजन आसा तो कोण आसा तो खंय तरी तुजेर राग काडटा अशें दिसता म्हाका. ते तुमी चिंतपाचें आनी लोकांनी चिंतपाचें. हांव तेजेर उलोवंक सोदिना. तो राग काडटा काय कितें पळय ते तो हरशीं बरो आमचो फ्रेंड तो. पूण सद्या ते वादळ चक्रीवादळ येयलें तितून तोय मातसो वादान तेजी तकली मातशी हाल्लेली आहा. हांव देवी कडेन मागता शांतादुर्गे सेंट एलेक्सा कडेन की मातशें तेजी ती बुद्धी आहा ती सामकी स्थिर करची आनी लोकां खातीर काम करुया. हांव सीक आहलो तेन्ना सुदेशान म्हाका हाडून घरा दिलें. हांव सीक आहलो म्हाका सुदेशान हाडून घरा पावयलें. तेन्ना कित्याक येवंक तेन्ना कोणाचो इश्यू कित्याक ना म्हाका हाडून घरा दिलें म्हणून. एक ना 2दा हाडून दिलें सॅपलिंग्स हाडून दिलें हें हाडून दिलें. आतां कित्याक इश्यू जालो. आमी म्हटलेलें आतां 28 वर्सांनी शेतान हांव देंवलो. शिरीस आसून शिरीस ना 28 वर्सांनी शेतान देंवलो. जे भाशेन मॅडम ताका इलेक्शनाक बसलो ताका काय म्हणून हांव तेजे अगेन्स्ट वावुरलो इलेक्शनाक. कित्याक आय वॉज विथ माय फ्रेंड हांव ताका वळखत नासलो. पूण आयज म्हाजो फ्रेंड म्हाका हेल्प करता तो म्हाका हेल्प करता. म्हाका न्हू सगळ्यांक हेल्प करता जाल्यार तूं म्हाका एक सांग तेच्या फाटल्यान आमी रावपाचें काय ना. सो आतां तो रावलो जाल्यार तुमी ताका सपोर्ट करतले? ऑफकोर्स म्हाका जो पळय सपोर्ट करता ताका सपोर्ट करता. काल म्हाका जेवपाक नासलें जेवण धाडलें न्हू. म्हाजो भाव पयर मेलो तो पावलो म्हाका आदाराक पयलो. ताका एक फोन केलो 6:30 फोन केलो सकाळीं. तेणें म्हाका कितें जाय तें सांग गाडी जाय कितें जाय सांग. तेणें म्हाका फोन केलो. दुसऱ्याक फोन केलो दुसरो फोन घेयना. हांव कोणा कडेन वयतलो जो म्हाज्या फाटल्यान उबो रावता हांव ताका हेल्प करपाक केन्नाय रेडी आसा. असो पुलीस स्टेशनाचो वाडो आहा पळय ते न्हू म्हणल्यार 17 ते 18 शेतकार आनी हांव खोशयेन सांगूं सोदता की 18 घरांनी शेतां जाता सामके 18 शेतकार. इतली वर्सां सारकी पेंडींग आशिल्लें तितून हांव आनी चड काय उलोवंक सोदिना. आमी खूब उलयले. त्याने इतली इनिशिएटीव घेतली एडी व्हडली ताका लागून शेतां करपाक लागले. जर तर ताका खबर ना जाल्यार आख्ख्या गोंयाभर खबर आहा कितें पळय ते कोवीड सेंटर फूल आहा. हांव इतलें सांगूं सोदता जर तर इतलोच कन्सर्न आसलो जाल्यार तूं फुडें कित्याक करूंक ना. केशव सेवा साधना आनी संघाचे लोक तेन्ना तेच्या दारार गेले तेन्ना तेणी उलटे ते म्हाजेर घातले. हांव कार्यकर्तो तेंचो. ते कितें सांगता तें आमकां कळना सुद्दां कित्याक आमी निश्ठावान कार्यकर्ते. आमी लोकांच्या बऱ्या खातीर जीव उद्यान दिवपी. पूण हितून खंय तरी सगळेच पॉलिटिकल एंगल ते कितें आहा ते कितें म्हणटा ताका ते हें जाल्लें आहा ते जागर ते खाजें कितें जाल्लें आहा ते तांकां सुबेज खबर आहा. हांव तेजेर चड उलोवंक सोदना कित्याक लोकांची सेवा जाता रेजिडेन्सीन सेवा जाता लोकांची फ्री ऑफ कॉस्ट.
₹1 कोणाचो घेलो जायना. फूड सगळे 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 आमचे लोकलूच तेका येतात, तेजी फॅमिली आसा थंयसर आमचे लोकल तेंचेकडे एकूच टॉयलेट हा घरान. ती बावडी कशी करतली कोपाक. हांव म्हणटा कितें, कोवीड केअर सेंटर खूब पयलीं येवंक जाय आसलें. हें मागीर येयलें सोडून घाल आनी कोणी तरी केलें, तितून वायट धरपाचें ना. तेणी एकठांय रावन काम करचें कोविडाक लागून. ही पॉलिटिक्स घटी पॉलिटिक्स करची न्हू. आय थिंक कंप्लेंट आसा हे पॉलिटिकली प्रोवोक्ड आहा हे. इट इज पॉलिटिकल. म्हाका टार्गेट करतो डायरेक्ट म्हाजें नांव घालचें ते बावड्याक स्टाफाक कित्याक. आनी हांव पंचायत मेंबर इलेक्टेड इन वॉर्ड नंबर 3 आनी तो स्टाफ ऑन पेरोल. तुमी कॉन्फरन्स रुमान म्हाका आफया कित्याक तें कन्फ्युजन दूर करुया. 100 पोतयो ते म्हणटा ते स्वाभिमानी, ते म्हणटा आमकां आनी तुमचे पोतयोच नाका, आमी आपले पयशे हे जे भात दिल्या पळय आमी रिटर्न व्हरचे ना असं तुम्ही घाला. आता तुम्ही घाला, तुम्ही घाला तुमच्या घराकडे घाला. कित्याक करा आमकां हे भात मेळटले आनी केन्ना पिकतले आमचे. हे पीक केला. आम्ही सुदेशाक फोन केलो, सुदेश जाता इतले बेगी आमकां भात घाल. कित्याक चोरवो घालचो पडटा, वयर लावचो पडटा. हे काम खूप आसता. हे शेतकार जाणा, बाकी कोण दुसरे कोण नासतले. ऑफिसांतले ते हे काम करपाक नासतले. आम्ही सांगले सुदेशान ऐकले, बेगी जाता इतले बेगी भात घेवन येयलो. पूर्व आमकां लेट जाले, खूप त्रास जाले. हांव एकूच म्हणटा, क्रेडीट तुमी कोणूय घ्या. कालांगूट ग्रोईंग ग्रीन कोणाचो प्रोग्राम तो आख्ख्या कोळंगुटे बरो फामाद आहा. म्हाका पर्सनली बऱ्या लोकांनी शाबासकी दिली. कित्याक कोळंगूट ही ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आसून तुवें खंय तरी एक वेगळो प्रकार शेतकारांक खंय तरी तुवें मोटिवेट केलें. पंचायत हात वांगडा, पूण ओनू कितें जालें तें हांव नको. मे बी इलेक्शन लागीं येता म्हणून म्हाजेर कसली ती तिडक काडटा काय म्हाका खबर ना. 4 दीस फाटीं पळय कितें जालें, तेणें शेत करपाक फुडें काडलें, चल हेल्प केलो ताणें. आतां हे फावट हांवें सांगलें हे करूंक जाय जाल्यार हे भशेन करूंक जाय. उदीक शेतान शिरकोन उरता, फुडें वचना. ताका 12 दनपार तो ऑफोन हाडलो, तेणें 3 मनशाक रेडी केलो आनी आमी ऑर्गनायज केलें करपाक कित्याक. आनी हेंचो हेल्प जावं आमकां. कित्याक हे म्हाजें पण ट्रेडिशनल म्हाज्या पयले शेतकारांक आमी तरी फाटल्यान. पूण तांकां हांवें एकल्याक म्हणलें बाबा आमी हा मागलो, कित्याक तें उदीक आमी सोडटले तें तुमगेर पावतलें. तें हेल्प आहा म्हणालें आमकां. पूण आयज तर आमकां उलटो मेळटा रिप्लाय, तर कांयच फायदो ना न्हू. आमकां कोण काय हेल्प करूंक सोदिना. आतां म्हाका तुमी जॉब दिवंक शकता. हांव क्वॉलिफायड रे रेस्टॉरंट स्टाफ. म्हाका जॉब दिवंक शकता तुमी? सांगा म्हाका. हांव खंयच्या रेस्टॉरंट काम करपाक रेडी आहा. तो क्लार्काचो जॉब रेडी करपाक आहा. तो टॅक्सी चलोवपाक जॉब दिता तुमी? आयज पगार फारीक करता आमकां? म्हाजें एम्प्लॉयमेंट कार्ड आजून रजिस्टर्ड आहा, म्हाका कडेन जॉब ना. शेतकारांक हांगा हाडून कित्याक दिना. जाल्यार आमी 4 पोतयो दिल्या. ते 4 पोतयांक लागून आमचो टेम्पो कितलो ₹500. नाका पेक्षा मोती लांब जाले. ताका लागून सुदेशाक आमी हे वचप.